मिस्कोबार जातूच पाद्रीनो अशें म्हटलें, निमणे बेसांव दिवचे आदी लोकांक बसात म्हूण सांगलें. मरणाची मिसां काजाराच्यो चिठी वाचूंक सुरू केलें. उपरांत ताणें इगोर्जेन कितें घडटा तेंवूय लोकांक सांगलें. फाटल्यान इग्रोज पावता उदक वणटीर घोवता तें सारकें करूंक जाय. जोनेलां कोसबेल्यांत सारकी बुरशीं जाल्यांत तांकां पेंटूय मारूंक जाय. मेस्तें जेवणाचें जालां 50 वर्साचें तेंवूय नवें हाडूंक जाय. कोणूय फुडें सोरात कितेंय डोनेशन दियात सुमार 3 लाख तरी जाय. कोणूय फुडें सोरात कितेंय डोनेशन दियात सुमार 3 लाख तरी जाय. डोनेशन मागलें व्हडलो बोबाव जालो. दिवपी थोडे पूण दिनासलो लोक सुबेज उलयतालो. थोडे रागान बरोवन ऑफिसान भितर सरोन व्हडलो बोबाव केलो. पाद्री एकटो ताच्या आदाराक कोण्णा बाबडो ओगीच रावलो. पाद्रीन मिसार सांगलें थोडे डोनेशन मागलें तें आपल्या घोराक मागोंक ना. पाद्री इगोर्जेन येता आमची इग्रो सांबाळता 7 वर्सां वयर तो रावना. आमी खंयसर वचपाचे जोरूय आमच्या पुर्वजांनी इगोर सोस्त्यो बांदूंक ना. तांणी आमचें चिंतलें आमी फुडल्याचें चिंतूंक जाय हें चिंतूंक आमकां गिन्यान ना. तांणी आमचें चिंतलें आमी फुडल्याचें चिंतूंक जाय हें चिंतूंक आमकां गिन्यान ना. गोरकान केन्नाय दुवेंत जाल्यार जेवण रांदूंक जाता गोवाच्या. गोरकार बिजी आसल्यार भुरग्यांक हाडूंक पावूंक जाता बायलेच्या. पाद्री दुयेंत पडल्यार मीस म्हणूंक जायना तुज्यान आनी म्हज्या. तोवूय मनीस पूण केन्नाय चुकल्यार लासता खोबराच्या उज्या. तुजो दावो वांटो तुवें देवाक दिवचो हें आमी जाणा जावूंक जाय. गांवांनी इस्कॉलां नासलीं कितलीं पाद्रींनी बांदलीं ही आमकां केदी कुशालकाय. बायले लागीं झगडोन वो बार्राचेर पिवोन राग पाद्रीचेर काडना काय. भुरगे पाद्री जावचे आमच्या इगोर जाणीवचे हें आमी पयलें मागोंक जाय. इग्रोज न्हय पाद्रीची ती आमची सगल्याची ती फकत आमी सांबाळूंक जाय. क्रिस्तांव फुडें सोरात इगोर्जो सांबाळात ती आमची व्हडली गिरेस्तकाय. Today we celebrate the feast of Saint John Vianney.
Jean-Baptiste Marie Vianney was born in Dardilly, France on May 8, 1786. He was raised in a Christian home and had great admiration for the Catholic priests who would work in secret during the French Revolution. In 1809, John was drafted into Napoleon Bonaparte's army. However, the morning of the army's departure, John went to church to pray, but returned to find that his comrades had left without him. That night, he met a man who agreed to guide him to the army's location, but instead took him to Les Noé, where other deserters had gathered. The mayor of the village persuaded him to stay, and after 14 months, he was allowed to contact his family, with whom he agreed to let his younger brother enlist in his stead. Able to continue his studies, John attended minor seminaries and studied under other pastors until, in 1818, John became the Curé d'Ars, or the parish priest of Ars. Not long after becoming the parish priest, John became aware of the ignorant or indifferent feeling that people took toward Catholic practices as a result of the French Revolution. He took a hard stance toward enforcing tradition, working 16 hours a day, reconciling people with God. His chief labor became the direction of souls, and by 1855, more than 20,000 pilgrims would visit each year. John died on August 4th, 1859, and he is the patron saint of parish priests. सुरुवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. A13, पेज नंबर 6, A13. Eklo zamco sumi, Iku zamco baba, Iku zamco bauti, Eklo zamco niuga, Ui latmia burmi, Shanti chabat Sugli ku saucha amka puhaila degunami ayna eklo zamco somi iku zamco baba iku zamco adi eklo zamco diuba. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. मागीर मोगाचो येवकार सगळ्यांक की आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या जुआंव वाज ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक आमी हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात फ्रांसीस रुजारियो, तशेंच योला, तशेंच मागुया बरी भलायकी पासत साबिना पेरेरा.
आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागयोन जुआंव मारी वियानी ह्या बागयोंताची यादनीक बागयोन ताची परब मनयता. कितें भाशेन सगळ्या पादविगारांचो आस्कारी तो. आनीक आयच्या दिसाक आमी आमच्या वारादांत आमचे डिनरीन जितले यादनीक वावर करतात त्या यादनिकां पासत खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या आख्ख्या गोंयांत वावर करतात, आमच्या जण एकल्याच्या फिरगोजांनी वावर करतात त्या यादनिकां पासत मागुया. जायते फावटी आमी आमचो सहकार यादनिकांक दिवंक घडये चुकल्या, व जायते फावटी यादनिकांनी घडये आपली जबाबदारी जियेता आसतना ते चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांतवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, बागयोन जुआंव मारिया वियानीक तुवें बऱ्या गोवळ्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळयांक तुजे शीं परतून हाडूंक आनी तुजे परचेक सर्गीचे वाटेन चलोवंक व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गोवळी जावं आनी तांचे सांगता आमी सगळीं आमच्या भावा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जरमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जरमायासाक अशें पावलें. सर्वेस्पूर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यात तीं सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुजे दुखीक ओखोत ना आनी तुजो गाय पेकपाचो ना. तुका सगळ्यांनी सोडला, तुज्या गायाक ओकोत ना. तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले. ते तुजी खबर घेनात. कित्याक दुस्मान दुस्मानाक करता तशें हांवें तुका मार दिला. तुका बरीच खास्त लायली. कित्याक बोव व्हड तुजो गुन्यांव. मेजूंक लेखूंक जायना तितलीं तुजी पातकां. तर तुजे दुखीक पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक ओकोत ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून तुजी पातकां इश्पा भायलीं देखून हें सगलें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पूर अशें सांगता, आतां हांव जाकोबाचे तोंबू नव्यान उबें करतलों आनी ताच्या घरांची दया करतलों. आपल्याच गट्टणाचेर शार नव्यान बांदोन येतलें आनी
राजवाडो आसलो तसो आपल्या जाग्यार नव्यान उबो जातलो. ताच्या तोंडांतली भायर सरतली दिनवासणेची गितां आनी खुशालकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती आनीक देंवचो ना. तांकां मान दितलो, किकोंत करचो ना. आदीं आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पुद्दू आसतल्यो. तांचे मंडोळ म्हजे मुखार थीर उरतले. तुमकां दुमाळो दितात तितल्यांकूय हांव दुमाळो दितलो. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांच्या मदलो तांचो अधिपती उपजतलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार आपलो जीव संकटांत घालून म्हजेशी लागीं सरूंक कोणाक तांकत. अशें उलयता तो सर्वेस्पूर. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जबाब. सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्याचें प्रार्थोन तूं आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपर्वा करचो ना. जबाब. सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मुची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणां थावन सर्वेस्परान ओडव घालो. सर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कैद्याचें रुदोन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी तांची संसद सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्या मदें ताची स्तुती करचे पासत देसां देसांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचें वंदन करतलो. जबाब. सर्वेस्पूर शिंवसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गार. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Zui. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Zui. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Zui. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui Zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेरुजाल्यातावन फारिजीव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. लोकांक आपणा सरशीं एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडान भितर वेता तें मनशाक मेळो करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें,
हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण तूं जाणूय. ताणें परतीपाड केलो. म्हज्या सर्गीच्या बापान लावूंक नात तीं झाडां एकान एक उमटोन वेतलीं. तांची गजाल सोडात. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय खणींत पडटले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमचो देव आमची जण एकल्याची काळजी घेता आनी आमचें जण एकल्याचें ताका पडलेलें आसा. आनी जेन्ना आमचेर कसलेय तरेचें वायट येता, जावं तें मोठें व्हडलें उदृश्ट उगडे जावं ल्हान एक घडणी, तेन्ना आमकां त्या वायटांतली निवारूंक देवाक खुशी आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें उदृश्ट आख्ख्या राष्ट्राचेर आयिल्लें, इस्रायलाच्या राष्ट्राचेर. म्हणजे इस्रायलाचो एक भाग 10 कुळां, नॉर्थन किंगडम ताका आमी म्हणटा इस्रायल, तांकां आसिरियेच्या राजान धरून निर्वासान व्हेल्ले. आनी थोडे जाण उरलेले फाटीं, तातूंतले एक म्हणल्यार जेरेमियसाची फामील, आनीक थोडो लोक उरलेलो. आनी हो लोक जो उरलेलो तो सदांच रडटालो, कित्याक ही खास्त जी देवान तांकां फावो केली ती खूब मोठी खास्त, ती बरीच जायना. आनी जशें जेरेमियसाच्या उतरान देवानूच म्हणलां, तुमचे पातोक येद्दें व्हड देखून ही येद्दी व्हडली खास्त, देखून तुमचे घाय पेकचे ना, ताका वखद ना, तुमी बरींच जावची ना. आनी असलें चिंतून हो लोक रडटालो, कित्याक हें जें कितें आमचेर अदृश्ट आयिल्लें आसा, देवान आमकां दुस्मानाच्या हातान घातलेलीं आसा, तें केन्नाच आनीक आनीक सारकें जावचें ना. पूण सुमार 30 वर्सां जालीं ह्या निर्वासाक. तेन्ना आसिरियेचें राज एके भाशेन तुटोन मोडपाक पावतालें. आनी तेन्ना जेरेमियस नव्यान ही बरवशाची खबर तांकां दिता. हांव तुमकां नव्यान बांदून हाडटलो, हांव सियोन शार परतून नव्यान बांदतलो आनी हें शार हांवूच चलयतलो, एक फुडारीत नेमतलो. भाव भयणीनो, हें राष्ट्रीक उदृश्ट, नॅशनल, जेन्ना हें राष्ट्रीक उदृश्ट आयिल्लें आसा तेन्ना सगल्यांक बाराबर बांदूंक हाडूंक आपूण गवडी नेमतलो म्हूण देव तांकां भासायता. आनी जेरेमियस प्रवाद्याची तोंडणी जी भासावणी देवान केल्ली ती आपलो बरो गवडी धाडून देव शार्ती पावयतलो. आनी जशें आयच्या स्तोत्र गितान आमी म्हणलां, सर्वेस्पोर शिवोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिसती पडटलो. सद्याक आमचेर घडये जायते तरेचें वायट आयिल्लें आसा, भिरांत आसा. न्हयच फकत मोठ्या अदृश्टांतलीं, ल्हान ल्हान अदृश्टांतलीं पासून आमकां देव निवारता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजू आपल्या शिसांक घेवन चलून येता तो आयकलो. त्याहून पयलीं ते जेन्ना तुफानाक सांपडलेले, ह्या तुफानान ते बुडून मरूंक शकताले, तेन्ना जेजू तांकां त्या तुफानांतले वाटायता. आनी त्या उपरांत ते जेवणाक बसलेले आसतना कोणे तरी तांच्यो चुकी काडल्यो, ते हात धुयनात. दुबाविरेत आमी कोणूच हात धुयनासतना जेवचे ना. पूण तांच्यो खेरीत भाशेन रिती आसल्यो, ते हात अमके तरेन धुवपाक जाय आसले. जशे भाशेन आतां पॅन्डमीक आसा, हात धुवपाक आमकां जायते फावटी शिकयलां. दोतोरांनी शिकयलें, मागीर आमकां वॉलंटियर्सांनी शिकयलें, आमी एकामेकाक शिकयता आसा कशे भाशेन हात धुवपाक जाय. डिटेल्स आसात त्यो हात धुवपाक. म्हणटच असल्यो डिटेल्स ज्यो आसल्यो त्यो घडये तांणी पाडूंक नासल्यो आनी जेवणाक बसलेले. आनी असल्या वेळार तांकां जें कितें कोण करेक्ट करपाक हे फारिजीव मुखार सरलेले, धर्मशास्त्री मुखार सरलेले, तांचें मन खरेपणी, तांचे हात मेळे आसात आनी त्या मेळ्या हातांनी जेवून ते घडये दुयेंत पडटले ह्या कारणाक लागून न्हय, पूण खेरीत भाशेन चुकी काडूंक, खेरीत भाशेन जेजूक चुकीक सांपडावंक. जेजूक सांपडावंक जायना देखून ताच्या शिसांक तरी धरून ते चुकी काडटाले. खंयच्यानूय कसली बारीक चूक मेळ्ळी
ते ती चूक काडपाक तयार आसले. आयज पासून आमचे मदें जायते जाण आसात तसले जे चुकीच काडूंक भोंवतात. पाद्रींच्यो चुकी काडूंक भोंवतात, इगोर्जेच्यो चुकी काडूंक भोंवतात. वो जरी तर पाद्री आनी इगोर्ज मेळना जाल्यार जे कोण इगोर्जेन वेतात तांच्यो चुकी काडूंक भोंवतात. तसलेंच कशें वातावरण हें. आनी असल्या वेळार जेजून हो खोर संदेश तांकां दिलो. आमी जें कितें भायर तावन खाता म्हणजे हात सारके तेच भाशेन धुवंक ना, तरी पूण जेवल्या तेन्ना तें कांयच वायट जावचें ना. कित्याक जें भायर तावन भितर वेता तें आमचो आत्मो पिड्ड्यार करूंक शकना. पूण जें कितें आमचे भितर वायट उपजता तें की आमकां असली खास्तीक पावयतलें. जें जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकान आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां. ज्या दुयेंसान वा ज्या वायटान ओकोदूच ना तें बरेंच जावचें ना, तर हें कारण भितरल्यान तावन उपजता. जाल्यार असल्या वेळार देव आमकां गवंडी पाठयता. आयज जुआंव मारी वियानी हाची परब आमी करता. सगळ्या पाद्विगारांचो तो आस्कारी. आनी तो पाद्री जावपाक जायते तरेच्यो आडखड्यो. फ्रेंच रेवल्युशन तेन्ना चालू आसलें. आतांच जरी तर मिसाचे आदीं आमी तो व्हिडियो पळयला जुआंव मारी वियानीचो, जाल्यार याज्ञीक जावपाकूच भुरगो आसतना कसो तो जावंक ना, मातसो लेट जाला. आनी तेच बरोबर जें फ्रेंच रेवल्युशन आसलें तातूंत लोक एके भाशेन भावार्थांतलो पयस गेल्लो. आनी पयस गेलो म्हणटा तेन्ना वायटांतूय भितर सरलेलो. असल्या सगळ्या लोकांक परतून हाडूंक खेरीत भाशेन कुमसाराच्या साक्रामेंतान आनी मिसाच्या साक्रामेंता वरवीं तो एक व्हड गवंडी जालो. इतल्या जाणांक ताणें परतून हाडले. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकांय देव असले सयेक दिता. आमकांय गवंडी फावो करता. आमकांय असल्या वायटांतली भायर सरूंक नव्यान उलो मारता. तर आमी सगळे तरेचें वायट सोडून पातकाची खास्त पयस करून जें बरेंपण आमच्यान करूंक जाता त्या बरेपणांतल्यान आमी जेजू बराबर रावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजू बराबर रावंक आमचे गवंडी आसात तांचो आदार घेवया. आनी एकामेकाक आदार दिवन ही वाट आमी चलता आसतना एकामेकाचे गवंडी आमी एकामेकाक आमी ह्या वायटांतल्यान निवारून देवाची बरी खबर भोव करून ही खबर रेस्टोरेशनाची नव्यान बांदून हाडपाची. जशें आयच्या जबाबान आमी म्हणलां सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदून हाडटलो. आमचेरूय घडये जायते तरेचें वायट आयिल्लें आसा. आमकांय देव नव्यान बांदून हाडटलो. जें कितें चुकीचें आसा तें काडून उडयतलो. होच भरवसो धरून ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटोवया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C36 पेज नंबर 43. C36. तुझ्या दोनिया आमचे जिवीत सोपून दिता. तुझ्या दोनिया आमचे जिवीत सोपून दिता. तुझ्या कानात आमचे उल्हास, तुझ्या काळजान आमची दुखा. स्वीकारून घेता तूं मोयकास. बोरवा शंभर आमची काळसा. तुझ्या आमचे जीवित सोपून दिता. तुझ्या दोनिया आमचे जीवित सोपून दिता. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सोयीस्कर मानून घेवंक. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक खाल तुज्या मोगान जिवन
सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती परस्परां करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव मारिया वियानी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उचलगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान तुका जय. उचलगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घुटपोर घोटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओतलेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा. फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो देव आमची परामर्श करता आनी आमकां सगल्यांक राखता, सांबाळटा. भोव करून जेन्ना आमचेर वायट आयिल्लें आसा आनी आमी वायटाक सांपडटा तेन्ना ह्याच विस्वासान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आनी आमकां सगल्यांक आपल्या गोपान घे म्हूण मागुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या पितेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तुंबो पवित्र संस्कारांत तुंबो पळय संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजेर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही घोडी ही घडी तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तर आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटा हांव तुका आनी वेगळयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू सादी गोड्या, स्वर्गी धामले म्हाका आयलो. पळय हांव तुजेरी तुका चुकोनी तुजे दाय म्हाका सोडून सोडनाका. सोमी म्हणटा, सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, भाग्योन जुआ मारिया वियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनाक संतोसाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी तांचे सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे मागणे आयज देवाक उबारता आसतना किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या वास्कोच्या वाठारांत वास्को आनी वास्कोचे भोंवतणी आसात तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी केसीस वाडत आसात आनी जायतीं मरणां भोव करून आमची वास्कोचे वाटेची जायत आसात. जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागुया.
सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सोर पदवीदार आनी काकूसारा देवा, तुज्या के रचनेचो तुज्या केरुचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. प्रेमीक मोग कोताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेका कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्यापासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. कोणालाय यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्या दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ ती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी तुजी सुशी येता. येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासी गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमया आमेन. आमेन. कालच्या दिसाक आमी उगडास केल्लो आमचे वास्को वाटेन इतली मरणां कित्याक जातात हाचो आमी एक प्रश्न घातलो. हाचे विशीं एक आयज संदेश आमचो कॅप्टन विर्यातूर आसा ताणें एक बरोसो संदेश दिल्लो आसा. तो मीस जाल्या उपरांत आमी वाजयता. तो तुमी सगळ्यांनी बरे भशेन आयज आयकुचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. पापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान चलतले सारे सगळ्या म्हजे गोबाय साया. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वास्को कोळसो प्रदुशणा आड गोंयच्या आवाजान आवाज काडूंक सुरवात केल्या. कोळशाचे प्रदुशणाक लागून मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक श्वासनाची दुयेंसां, कॅन्सर, TB सारकेले रोग आदी जावनूच आसात. मुरगांवकारांची एकंदर इम्युनिटीज डावन. कोळशाचे प्रदुशणाक लागून मुरगांव कोविडाचे एपी सेंटर जाला. चिखलेच्यो केशी डिक्लेरूच करिनात. Vasco, Mormugao, and the surrounding areas are turning out to be the epicenters of COVID-19. Most of the cases ज्यो येता almost 25% ज्यो सध्या जाल्ल्यो आसा त्यो आमचे वास्कोन आनी सराउंडिंग एरियाज. चिखले म्हळ्यार थोड्यो केसीस दे वर जस्ट नॉट डिक्लेरिंग फॉर वॉट एवर रिझन. मुरगांवां हिसबा भायर कोळसो हाताळप चल्ला. सरकारान समिती नेमून कोळशाचें प्रदूषण, कोविड आनी लोकांच्या इम्युनिटीचे संबंदाचो खंय अभ्यास करचो. Coal dust inhalation is dangerous for the lungs. वेगळ्यो वेगळ्यो ब्रिदींग प्रॉब्लेम्स जाता. It has shown an increase towards cases of cancer, neurological disorders, strokes, आणि खुबश्यो आनी TB आनी कसली कसली दुयेंसां जातात. We would like to demand with the state government, especially the chief minister, that there is a need to set up a committee and do a research, a scientific research, a medical research to establish prolonged exposure to dust of the coal, कित्याक हांगा coal handling चालू आसा, आनी the difficulty in fighting this COVID-19 pandemic in these areas. ब्रिटीश संसदेत खंय कांय खासदारांनी कोळशाचे मायनींनी काम करतल्यांचे भलायकेचो अभ्यास करपाचो विशय आयला. मुरगांवां खंय तीच परिस्थिती.
British Parliamentan थोडे MPs, they are trying to move a bill in the Parliament demanding to establish a relationship between COVID-19 cases and those people who have been working in coal mines or those people who are exposed to coal dust inhalation. So, it will not only help Goa or India, it will help the whole world. It will help the research community to find a solution how to fight this pandemic. मुरगांवची कोविड परिस्थिती मतींत धरून सरकारान रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो विचार खंय कडेक दवरचो. I also would request the state government, हे पळय तुमी आनीक डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदता, आनी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करूंक सोदता, please give up that idea. That will be the last nail in the coffin of the lungs of Goa. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. धाडाय रे ईमेल धाडाय रे, बिजोड कित्याक जाताय रे, ईमेल धाडाय रे.